आयजीपी सुनील गर्गाच्या लाच प्रकरण कंप्लेनंट हलवाईन कोर्टात व्हेले उपरांत पोलिसांनी हालचाली सुरू केल्यो। पोलिसांनी अजून एफआयआर घाल्लो ना। प्राथमिक चौकशे उपरांत एसीबीन ब्रेस्ताराक कांय विटनेसांचे स्टेटमेंट घेतले। कंप्लेनंट मुन्नालाल हलवायचो स्टेटमेंटूय घेतला। एसीबी विटनेसांचेर दबाव घालता म्हूण मुन्नालालान आरोप केला। फोंड्या पुलिशेक एक एफआयआर रजिस्टर करूंक लावंक आयजीपी सुनील गर्गान 5.5 लाख घेतले म्हूण प्रकरण एक्सपोज जाला। एंटी करप्शन ब्युरोन आयजीपी गर्गाचे प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सुरू केल्या, मात आयजीपी मेरेन अजून पुलिसांचे हात पावनात। ब्रेस्तारा एसीबीन कंप्लेनंट मुन्नालाल हलवाईचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड करूंक सुरवात केली आनी सगळो स्टेटमेंट जावचे पयलींच खंय ताका परत धाडलो। मुन्नालालान आयजीपीक दिवंक दिल्ले 5.5 लाख आयजीपी मेरेन पावोवपी खंय मदलो दलाल दिल्लीचो बिझनेसमॅन बालेश्वर शर्मा। एसीबीन ब्रेस्तारा शर्माचो स्टेटमेंट घेतलो। तो म्हणटा तो खंय हे भानगडीत ना। आप इसी केस में आए थे ना, आईजीपी के ब्राइबरी केस में। तो आप ही ने उसको पैसा दिया था, इसको आईजीपी को? सर मैंने आज किस लिए बुलाया था आपको? सर एक नोटिस आया था कि आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। स्टेटमेंट हो गए और आपका और आईजीपी का कुछ रिलेशन है और आप जानते हैं आईजीपी? मैं जानता हूँ, हाँ, लेकिन आई हैव नथिंग टू डू विद मुन्नालाल एंड आईजीसीपी साहब। ओके, नहीं, मुन्नालाल ने बोला था कि आप ही के थ्रू पैसा गया है, ऐसा करके। ऑल एलिगेशंस आर फॉल्स। हाँ हाँ, आपका कुछ रोल नहीं है उसमें मेरा ना रोल है, ना लेने में ना देने में। मैंने मिलवाया भी नहीं है। लेकिन मुन्नालाल हलवाई ने एक अकाउंट, मतलब जो अकाउंट का डिटेल दिया है उसमें से पता चलता है कि आपके अकाउंट में मुन्नालाल हलवाई ने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। साहब उसके पैसे पहले भी मेरे पास ट्रांसफ़र हुए और बाद में भी हुए हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं। आर यू अंडर एनी प्रेशर? ना, नॉट एट ऑल। आपल्या स्टेटमेंट जाय नासतना आपल्याक परत कित्याक धाडलो आनी बाकीचे विटनेसांक मात सांजे उसरा मेरेन घेवन बसतात। प्रुडंटाकडे उलयतना हलवाई एसीबीचे चौकशीचेर दुबाव घेता। दुसरे वटेन चीफ सेक्रेटरी आयजीपीचे प्रकरणाची चौकशी करता। 30 दिसां भितर चौकशी सोंपयता म्हणटालो तो चीफ सेक्रेटरी अजून जाग माग काय ना आनी आयजीपीचेर एफआयआरूय ना। आयजीपीच्यो मात दिल्ली ट्रान्सफरीक हालचाली चल्ल्या म्हूण खबर येता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विजय शिरीष कोंकळेकर। आपली बायल आनी धुवेच्या नावार दवरिल्ले 2,40,00,000 एफडीक लागून जीसीएचो अध्यक्ष चेतन देसाय केशींत आनीक मुगल्ला। एफडी आमच्या नावार आसली तरी ते पयशे चेतनाचेच म्हूण चेतन देसायची बायल आनी धुवेन ईओसीक स्टेटमेंट दिला। तो सगळो आपलो व्हायट मनी म्हूण सांगपी चेतन ते खंयच्यान आयले ते मात सांगूंक पावना। जीसीएचो अध्यक्ष चेतन देसाय शुक्रारा सकाळी ईओसीच्या ऑफिसात पावलो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 2015 बायलेक आनी धुवेक एफडी खातीर 2,40,00,000 रुपया दिल्ले म्हूण चेतन देसायान मान्य केला। हे सगळे आपले वायट पयशे म्हूण सांगपी चेतनाक ही इतली मोठी रक्कम खंयच्यान आयली ते सांगपाक मात जमना। पयशे खंयच्यान आयले ते सांगूंक चेतनान ईओसी कडल्यान वेळ मागून घेतला। ईओसीन चेतनाक 2,40,00,000 मालमत्तेचो हिशोब दिवपाक सोमार मेरेन प्रास दिला। उपरांत चेतनाचो स्टेटमेंट घेवन ताका ईओसीन सोडलो। चेतन देसायची बायल आनी धुवेन व्हीपीके अर्बनात वेगवेगळ्या 15 एफडींनी मेळून 2,40,00,000 घाल्यात म्हूण कांय दिसां फाटीं ईओसीक टीप मेळ्ळी। हे 2,40,00,000 जीसीए स्कॅम केशी उपरांत रोखडेच काडल्यात म्हूण ईओसीच्या लक्षात आयला। तपास केले उपरांत ते 2,40,00,000 एफडीचे पयशे कॅश भरिल्ले आनी तेन्ना केवायसी नेमूय पाळिल्ले ना हें ईओसीक कळ्ळां। चेतनाचेर दुबाव येवपा सारकी गजाल म्हळ्यार जे वेळार ईओसी जीसीए स्कॅमाची चौकशी करताले ते वेळार चेतनान ह्या 2,40,00,000 एफडीचो खंयच उल्लेख करूंक नाशिल्लो। ईओसीन आतां परत चेतन देसायची बायल, चेतनाचो सीए आनी व्हीपीके अर्बनाच्या ऑफिसरांक समन्स धाडल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। 9 म्हयने फाटीं पर्वरेस सुनीता लमाणी ह्या चलयेचो खून जाल्लो, मात चौकशी फुडेंच वचना। 9 म्हयने केशीचे कांयच पुरावे मेळना म्हूण गोवा फॉरवर्ड वचून डीजीपीक मेळ्ळे। केस क्रायम ब्रांची कडेन दिवन केशीचो रोखडोच सोक्षमोक्ष लायता म्हूण खंय डीजीपीन तांकां उतर दिलां। सरकार फक्त पुलीस भर भरता, क्रायम देवना म्हूण गोवा फॉरवर्ड उलयता। डीजीपीक मेळपाक गेल्ले कित्याक कारण की गोंयची लॉ एंड ऑर्डर पोझिशन इतली खराब जाल्ली आसा। गोंयाक पुलीस फोर्स भरपूर आहा, दिस दिसांनी पुलीस फोर्स भरत आहात, जीपीओ रस्त्याचेर सगळ्या दिसत आसात।
हायवे कंट्रोल आणि खंयचे कंट्रोल म्हण रस्त्यार सगळे पुलिसच दिसतात, पूण लॉ अँड ऑर्डर ज्यो चोरी जातात, जे खून जातात किंवा ड्रग्साच्या हाजेर पुलिसीचें कांय नियंत्रण ना. तुगेली 9 म्हयने पयलीं म्हणजे मार्चाक परवरी लामाणी म्हणटी हाज्याचे असेंब्लीक सुद्दां हे आयलें, असेंब्लीक सुद्दां ताजेर चर्चा जाली. ताजेर अजून इन्व्हेस्टिगेशन ना. आनी प्रत्येक पेरा हो जो पळयल्या कटलो तो असेंब्लीक रिप्लाय दिला, ताजेर पेस्ट केल्ल्या भशेन म्हणजे खंयची पेस्ट करप आनीक हे करप रिप्लाय हेचंय थ्रुली इंट्रोगेटेड एट लेंथ हावेवर नथींग फ्रुटफूल इन्फॉर्मेशन कूड बी गेन. हे सेंटेन्स ह्या सबंद डे टू डे हातूंक सगळ्याक आसा. तेजेर आमी DGP कडेन मागलें की ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन फास्ट जावं दी. DGPन DIGक आपोवन हाडिल्लो आनीक DGPन आमकां अश्युअर केला की क्रायम ब्रँचा कडेन ती आमी केस सोंपयतात आनी जाता तितले बेगीन ते क्रॅक करतात. आमी त्याच हाजेर आसात आनी क्रायम ब्रँचा कडेन दितले. दुसरे चोरयांच्या बाबतींत सांगलें आमी. हांवें पर्टिक्युलरली तर काणकोणचें एग्जांपल दिलें. काणकोणा वाटेर वतना कितलेय वाटेर पुलीस दिसतात, कितल्योय जीपी दिसतात, पूण ते फक्त चॅटिंग करत रावतात. जीपी सायडीक लावप आनी बसोवप. प्रॉब्लेम कितें जाला की काणकोणाक आतांच हालींच्या दिसांनी इतल्यो सिरियली चोरी जाल्यो. क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी फोडल्यो, हांगले हायर सेकंडरी फोडली. इन्व्हेस्टिगेशन काय ना. म्हणजे इतलो पुलीस जो घेतला, इतलो जो पुलीस भरती करता तो कितें करता हो प्रश्न गोंयकारां मुखार पडला. गांवागांवांनी ड्रग्स पातळ्यात कोण कांयच ॲक्शन घेना. BJPचे लोकांचो पेडलरांकडे नेक्सस आसा म्हूण तांकां दुबाव. सारख्या आमच्या मतदारसंघान गांवगिऱ्या वाठारांनी ड्रग्स पावपाक लागिल्ले आसा. ताका सांगला की स्कूल जे आहात लोकल फोंड्यान हांगा सिवील ड्रेसीन वचून युनिफॉर्म नासतना पुलिसांनी रेट चॅक करचे, भुरग्यांची बॅगां चॅक करची. कारण आमकां ह्या भुरग्यांक तासान उडोवपाचें ना. जे करियर आहा, जे हांकां ड्रग्स विकतात ते सोर्स आमकां कळपाची गरज आहा. हे फोंड्या सारख्या वाठारांत ड्रग्स कशे पावले काय म्हणून. कारण एका टायमार फक्त कोस्टल बेल्टांनी आमी म्हणटाले ड्रग्स. आज काणकोण म्हण, सावड्डे म्हण, फोंड्या म्हण, धारबांदोडा म्हण सगळे कडेन इंटरलँडान ड्रग्स पावपाक लागिल्ले आसा आनी अत्यंत दुर्दैवाची गजाल आसा. सो हातून स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टीचे हांव डायरेक्ट चार्ज करता, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ड्रग्सान इनवॉल्ड आसात, स्पेशली इन नॉर्थ गोवा. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊ एक ब्रेक.